उसगांव नेस्ले कंपनी सामकार संदेश गांवकार हाचेर काय हिस्ट्री शिटरांनी हल्लो केल्लो। संदेशाचेर हल्लो केल्ल्या 5 जाणांची ओळख संदेशान पुलिसांक पटोवन दिल्ली। मात तरी आसतनाय पुलिसांनी हल्लो करप्यांचेर योग्य कारवाय करूंक ना अशें संदेशाचें म्हणणें। आनी आतां हे हिस्ट्री शिटर संदेशाक जिवे मारपाची धमकी दितात अशें तो सांगता। गांवा भायले येवन दादागिरी करप्यांक तडीपार करपाची मागणी थळाव्यांनी केला। आपल्या फामिलीच्या पोशिंद्याक कितें जालें जाल्यार आपल्या फामिलीचो फुडार कितें काय म्हणून संदेशाच्या बायलेन भंय उक्तायला। मुखेलमंत्री आणि थळाव्या आमदारान हातून गांभीर्यान लक्ष घालपाची मागणी संदेश आणि ताच्या बायलेन केल्या। म्हणजे ते 29 तारखेर कोण 5 जाणांनी येवन अटॅक केला पण त्यांचे 5 जाणांक आयडेंटिफाय केल्ल्या आणि 5 जाणां भितर तांकां 3 जाणांक फक्त अरेस्ट केल्ले। अरेस्ट म्हणून तांकां अरेस्टू करूना। म्हाका जेन्ना हांव 3 दीस जालो GMCन एडमीट आसलो तेन्ना तांकां ना म्हणून अरेस्ट करूना ना म्हणून तांकां कितें तेंचेर कारवाय जावना। आणि जेन्ना हांव पळय डिस्चार्ज दिलो म्हाका जेन्ना डिस्चार्ज दिलो म्हाका स्टेटमेंटाक जेन्ना पुलीस स्टेशनार आपयलो तेच हांव पुलीस स्टेशनार वयतकीर तांकां थंय म्हाका ते डायरेक्टली एडवोकेट घेवन येयले आनी तांकां विथीन ते हाफ एन आवरान तांकां बेल मेळ्ळी आनी दोग जाणांक अरेस्ट करून आसा तांकां बेल मेळिल्ली आहा। आनी हेजे फुडें ते आतां कितें जातलें हें ते पुलिसांनी तेंचेर सामकी कडक कारवाय करून कितें आहा तें आमच्या स्थानीक आमदारान आनी आमच्या CMन तेंचेर कडक कारवाय करची अशी आमची सगळ्याची मागणी आहा। कित्याक लागून हल्लो जालो? म्हाका तेजें कारण अजून मेरेन म्हाका तेजें कारण बाबा स्पश्टीकरण जावना बाबा कित्याक लागून म्हाजेर हल्लो जालो। कित्याक म्हाका तेंच्यांनी डायरेक्टली येवन बाबा विचारूं ना काय ना म्हाजेर रावन तेंच्यांनी डायरेक्ट गाडी हिट केल्ली आहा आनी हेचो पुरावो म्हणटा तो नेस्लेच्या गेटीचे ऑपोजीट केल्लो आहा। नेस्लेची CCTV फुटेज तेंचे पुलिसां कडेन ऑलरेडी आसा। नेस्लेची CCTV फुटेज ऑलरेडी पुलिसां कडेन आहा। सो तेंच्यांनी कितें रितसर कारवाय आहा ती पुलिसांनी बी सामकी रितसर कारवाय करची आनी आमचे स्थानीक आमदार आहा बाब विश्वजीत राणे तेणीन बीन आनी आमच्या CMनूय बीन हाचेर दखल घेवपाची म्हणून आमची सगळ्याची एक मागणी आहा। आनी म्हाका तेंच्यांनी अशी वॉर्न करून धमकी बीन दिल्ली बाबा तूं खंय वयता तूं बॉम्बे कामाक वयता हांगा थंय कामाक वयता तुका आमी बाबा मारून उडयतले अशी म्हणून म्हाका धमकी दिल्ली आहा। म्हाज्या फाटल्यान बाबा म्हाजे फॅमिलीचें कशें कितें सो हाची म्हाका काळजी आहा म्हणून हांव CMा कडेन आनी आमच्या बाबा कडेन मागता की बाबा हाचेर तुमी सामकी रितसर दखल घेवन बाबा हाचेर एक पुरावो काडचो म्हणून। सो पुलिसांनी तपास सारको केलो ना असो दिसता? पुलिसांनी तपास म्हणल्यार पुलिसांनी म्हाका जेन्ना हाडलो पुलिसान म्हाका अशें दिसता म्हाज्या मनाक अशें दिसता की जाय ती कारवाय तेंचेर जावना। जी ठोस कारवाय जावपाक जाय आसली ती कारवाय तेंचेर जावना। जर कारवाय जाल्ली जाल्यार तेंच्यांनी म्हाका जेन्ना अटॅक केल्लो म्हाजे जेन्ना हांव GMCन आसलो तेंच्यांनी तेन्ना कित्याक ते आयडेंटिफायूय बीन तेन्नाच जाल्ले ते कित्याक हांवें तेन्ना सांगलेलें बी बाबा अमके म्हाजे बायलेनूय बीन तशी कंप्लेन करता तेन्ना ते दिसा आयडीन म्हाजे बायलेनूय बीन सांगलें की अमके मनीस आसले कित्याक हांव तेन्ना उलयतालो म्हजे कडेन जातालो तेन्ना हांवें सांगलेलें बाबा अमके मनशान अटॅक केल्लो म्हणून तेजेर कांयच जावना। सो टोटल 5 जाणांची नांवां तुवें दिल्ली? 5 जाणांची नांवां सांगलेलीं हांवें अमोक विशांत म्हणून सचिन आनी जो बबलू म्हणून आयलो आनी जो लोकेश म्हणून आयलो तांकां अजून मेरेन अरेस्ट करूना। आनी ते लोकेश म्हणून आहा ते भुरग्यान म्हाका आयज सुद्दां कॉल केल्लो आयच्या डेटीन सुद्दां म्हाका कॉल केल्लो तेणीन म्हाका कित्याक म्हाका फाल्यां सकाळीं आनी कोणी धमकी दिता हे ते दिता कित्याक पुलीस कारवाय जावना म्हणून म्हाका तेंच्यांनी कॉल केलो न्हू आयज। सो म्हाका बाबा म्हाजो जिवाचो वयता कित्याक म्हाज्या फाटल्यान म्हाजी फॅमिली आहा। सो हेजे फुडें बाबा कितें जावपाक आनी हेजे कितें म्हाका सपोज जाय जाल्यार हेजे कारणीभूत आसतले फक्त ते म्हणून म्हाका सांगपाक सोदता। म्हाज्या घोवाचेर 29 अटॅक जालो आनी ते 5 जाण आशिल्ले आनी तेंच्यांनी बरोच ताका मारलो, भरपूर रॉड घेवन मारले, फातर घेवन मारलो। सो हांव इतलेंच म्हणटा की इतलो तेचेर अटॅक जालो आयज तो मेल्लो जाल्यार जबाबदार कोण आशिल्लो? आमी कोणाक लागून लडपाचें आशिल्लें? आमी कितें करताले? आयज तो एकटोच जोडपी जावन आसा आमच्या घरान आमकां 5 जाणांक पोसता तो। आयज ताका कितें जाल्लें जाल्यार आमी कोणाक सांगतली आसली। म्हणून हांव म्हणटा की आमकां दिसता की आमी सेफूय ना आमच्या गांवान। आमच्या स्वताच्या गांवान येवन हे हिस्ट्री सिकर आनी जे कोण आनी कोण आशिल्ले अशें करून 5 जाण आशिल्ले ते आमकां दिसता की आमी सेफ ना। ते परत सुद्दां आमचेर अटॅक करूं शकता कित्याक आमी तेजेर कंप्लेन केल्या पूण अजुनूय 2 जाणांक अरेस्ट करूंक ना। तांकां तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन हांव मागता की आमच्या बाबा कडेन MLA आमचो बाबा कडेन तुमी बेगींतल्या बेगीन तांकां अरेस्ट करचें आनी आमकां ह्या गोश्टीचेर न्याय दिवचो कित्याक लागून की अशी गोश्टी आनी जावंक जायना। आमचेर अटॅक जाला ह्यान फुडें आनी कोणाचेर जातलें? आमी तेच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची मनशां जावन आसा। सो बाबान आमकां हेचेर सपोर्ट करचो आनी आमच्या CM साहेबांनी आमकां सपोर्ट करचो अशें हांव मानता। तर हांगासर आज हांगा जमपाचो उद्देश इतलोच की गेले 29 तारखेक आमच्या गांवचो बाबा संदेश गांवकर हेचेर भायल्या लोकांनी अटॅक केल्लो आसा। ते हिस्ट्री टिचर आशिल्ले आनी तांकां अजून कांय पोलिसांनी जाय त्या प्रमाणे तेंचे एक्शन घेतलेली ना। तांकां बेजार घेतलेले आसा
हेजे फुडें अशे तरेचे इन्सिडंट समज हांगा आमच्या गांवांत समज अशे तरेचे जाय हेजे फुडें आमी ओगी रावचे ना. तर हांव सरकारा कडेन इतलीच विनंती करता की जे बी हे हिस्ट्री टिचर आशिल्ले हेंच्या संदेशाचेर जो हल्लो केलो तांकां जाता त्या प्रमाणे योग्य तेंची कायदेशीर तेंची एक्शन घेवची. तांकां जाता तांकां हांगासरल्यान तडीपार करचें. स्वप्नेश चारी सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.